तुमकां पत्रकारांक लास्ट मोमेंटा आपोवन सुद्दां तुमी येयल्या बद्दल देव बरें करूं. आमी सांकवाळ पंचायती पंच मेंबर मोरिल्यो कारवालो आनी हांव तुळशीदास नायक आनी आमचे सगळे सांकवाळचे ग्रामस्थ आमचो कंप्लेंट आमचे ग्रिवियन्सीस घेवन आज डायरेक्टर ऑफ पंचायत हाजे मुखार येयल्ले आसात आनी आमी आमचो ग्रिवियन्स आमचे जे पळय कितें कंप्लेंट आशिल्लो तो आमी डायरेक्टराक इनवर्ट केल्लो आसा आनी आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत येतली म्हणून आमी रावताले आनी आमी तिका मेळटले बी. सो आमचो इशू पंचायतीन जे पळय कितें ग्रॉस इलिगलिटीज आनी रॅम्पंट करप्शन चल्लां सांकवाळ पंचायतीन आनी इट हॅज बीन डन बाय एक ग्रामसेवक हू इज इलिगली सिटींग देर. हो ग्रामसेवक ऑरविल क्लिंटन वालीस आनी तेजो डेप्युटी सरपंच जो पळय आसा तो डेरिक वालीस. सो तेका लागून आमी आज हो कंप्लेंट घेवन येयल्या. सांगपाचें म्हळ्यार इतलेंच की लास्ट 6 म्हयने मिटिंगच जायना आनी मिटिंग जायना म्हणून आमी आज डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन येयल्या की बाबा हे सांकवाळ पंचायतीन मिटिंगच घेयना. हो पळय ऑरविल क्लिंटन वालीस ग्रामसेवक थंय बसयला हाडून. तो ग्रामसेवकाची ऑर्डर कितें आसा, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीनी पळय ऑर्डर दिल्ली आसा की तो फक्त एक ग्रामसेवक ऑर्डर आसा आनी एक ग्रामसेवकाक थंय सेक्रेटरी म्हणून तो इलिगली बसला. फाटले 2 वर्सां जालीं. मार्च 13 तारखेर ताका आतां 2 वर्सां जातलीं. कितलेशे कंप्लेंट दिले पूण कोण एक्शन घेयना. डायरेक्टराचीच ऑर्डर आसा की ग्रामसेवकाक म्हणून सांकवाळ पंचायतीचो पूण तो बसलो सेक्रेटरी म्हणून आनी हो सेक्रेटरी म्हणून बसोन थंय इलिगल मिटींग घेतल्यात. लास्ट आमी 4 मिटींग जर पळयल्यो सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आनी डिसेंबर. तर डिसेंबराची 4 तारखेर जी पळय मिटींग जाल्ली 4 तारखेर सगळे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा. गांवचो लोक आसा, तुमी मिडिया आसा. हे मिडिया आसतना मिटींग फक्त 3 मिनटां चल्ल्या. 300 एजेंडा आशिल्ले. 3 मिनटां आमी सेक्रेटरीक सांगलें की बाबा मिनिट्स ऑफ द मिटींग प्रिवियस मिटींग वाच जे एजेंडाचेर येता. तो वाचिना जालो. कित्याक वाचिना? गेली ती मिटींग जावंकूच नाशिल्ली. 12 तारखेची 12-11 मिटींग जावंकूच नाशिल्ली आनी ते मिटींगेक जवळ जवळ 85 लॅक्सांची बिलां विदावट रिजोल्युशन पास जाल्ले. विदावट रिजोल्युशन मिनिट्स बरयनासतना आनी आमी डिस्कस करिनासतना पास जाली म्हणून ताका आमी सांगताले मिनिट्स ऑफ द मिटींग वाच 4 तारखेर. सो ताणें वाचूना. 3 मिनटांनी तो उठोन गेलो. बरोबर मिटींग स्टार्ट जाली 10:47 मिनटांनी आनीक 10:50 तो उठोन गेलो. तो आनी डेरिक वालीस डेप्युटी सरपंच आनी तेणी 11:15 मिनटांनी म्हाजेर कंप्लेंट रजिस्टर केलो की हांवें बूक पिनलो म्हणून. जे मागीर पुलिसांक कळ्ळें व्हिडिओ पळयतरी की अशें कांय जावना म्हणून. पण म्हाजेर FIR रजिस्टर जालो 11:15 मिनटांनी विदावट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदावट एनी इन्क्वायरी आनी म्हाका त्या दिसा देडाक कोर्टान वचून बेल घेवचो पडलो. सो आतां फाल्यां जी पळय मिटींग आसा 18 तारखेर मिटींग काडलेली आसा ह्याच सेक्रेटरीन आनी ते मिटींगेक परत तो सांगता की टू रीड एंड कन्फर्म द मिनिट्स ऑफ द प्रिवियस मिटींग. हे पळय फाल्यां मिटींग आसा. टू रीड एंड कन्फर्म द मिनिट्स ऑफ द प्रिवियस मिटींग 4 तारखेची जी मिटींग जावना आनी फाल्यां 65 लॅक्साची इलिगल बिलां जेका अप्रुवल ना, जेका कांय टेंडर जावना कांय ना, 65 लॅक्साची बिलां फाल्यां ते पास करपाची म्हणून ताणें घातला. आनी तो म्हणटा टू रीड एंड कन्फर्म मिनिट्स ऑफ द प्रिवियस मिटींग. जी मिटींग जावना. आमी डायरेक्टरा सांगपा आयल्या फाल्यांची मिटींग जी पळय ती इलिगल आसा. पयलीं ती मिटींग घे आनी मागीर फाल्यांची मिटींग घे 18 तारखेची. ती मिटींग जावना आनी प्रत्येक मिटींगेक 25 लाखाची कचऱ्याची बिलां, 25 लाखाची आमचे इलिगल गार्बेजीची बिलां, इलिगल लिगल आमचो कोण तो एडवोकेटाची बिलां, ही बिलां इलिगल पास जातात आनी आमी ते बरयल्ले आसा. आतां हो जो पळय गार्बेज आसा प्लांट रिपोर्ट येयल्लो आसा कोणाचो GWC रिपोर्ट येयला. केन्ना येयला? 8/10/2024 पंचायतीन येयला ऑक्टोबर म्हयन्यान की गार्बेज कलेक्शन जायना. गार्बेज कलेक्शन जायना. पायलींग जाल्लें आसा. सगळो गार्बेज ते भायलो हाडून घातलेलो आसा. गांवांत सगळो कचरो पसरला. फोटो लायल्या तेणी सगळे फोटो लायिल्ले आसा. कोणें आतां गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां
की जो पळय तुमी कचरो कलेक्ट करता तो भायलो हाडटात आनी गांवान कचरो जायना, गांवान सगळो कचरो पायल जाल्लो आसा तेन्ना तुमी एज पर द गायडलायन्स ऑफ द गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट तुमी हो कचरो कलेक्शन करचो आनी तेचे विल्हेवाट लावची. पण बिलां कसलीं येता? आतां हे मिटिंगेक बिलां आसा 65 लॅक्सांची. गार्बेज काडीकच ना आनी बिलां कोण घालता? बिलां घालता एक कोण तरी सलीम बगवाले, फैजल बेल्लारी आनी अंबुश दोवार. आतां कोण सांगता हे? ऑडिट रिपोर्ट सांगता. ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर सांगता की बाबा हे पळय फैजल बेल्लारी हो अंबुश दोवार आसा, हेजे नांवार बिलां कशीं येतात? 1 कोटी हेंचे ऑडिट रिपोर्टान 1,48 लाखांची बिलां येयल्ली आसा जी इलिगल आसा, जाका अप्रुवल ना. आनी बिलां कशीं येतात? मास्टर रोल. मास्टर रोलाचेर 4,999 लिमीट आसा. 5,000 जर मास्टर रोल जालो जाल्यार तो डायरेक्टर ऑफ पंचायता वचपाक जाय, ताका अप्रुवल जाय. आनी हांगा हे पंचायतीन हो ऑरविल क्लिंटन वालीस मास्टर रोलाचेर प्रत्येक मिटिंगेक मिनिमम 25 लाखाची बिलां पास करता. 25 लाख आनी 5,000 थंय ते पडटा लेस देन 5. सो म्हणटकीर रॅम्पंट करप्शन चल्लेलें आसा इन कनवेन्स वीथ हो पळय डॅरिक वालीस आसा आनी गिरीश पिल्ले. आतां आमी म्हणटा ही महिला सशक्तीकरण म्हणटा. महिलाची आमची रिजर्वेशन आसा सांकवाळ पंचायत. ही महिला रोहिणी तोरस्कर जो पळय आसा ताका ते बसयना. हे पळय ऑडिटर सांगता, ऑडिट रिपोर्टार ऑडिटर कितें सांगता की महिला ती बसल्या रोहिणी तोरस्कराच्या टेन्युअरान फक्त बसल्या 365 दिसांचे. ही बसल्या फक्त पळय डेटी घातल्या. रोहिणी तोरस्कर आमी मोदीजी आमचे म्हणटा, आमची पार्टी म्हणटा, आमची BJP म्हणटा की सरकार म्हणटा बेटी बचाव बेटी पढाव महिला सशक्तीकरण. पूण हांगा दाखयता हे ऑडिट रिपोर्टान सांगता की जी पळय महिला आसा आमची रोहिणी तोरस्कर ही बसल्या फक्त 365 डेजाचे 102 दीस आनी बाकीचे 363 दिसांचे 65 दिसांचे 263 डेज कोण बसला? गिरीश पिल्ले. म्हळ्यार खंय येयलें महिला सशक्तीकरण? आनी रॅम्पंट करप्शन हे करतात तिका बसयनासतना. ती महिला तिका कुशीन काडलेली आसा. बरें, कचरो पळय आसा तो कोण तरी एक नारायण जी नायक हो थंय सुपरवायझर इलिगल आसा आनी हो पळय सेक्रेटरी आसा तोच पयलीं इलिगल थंय बसला. आनी हे नारायण जी नायक इलिगल, ताका कसलें अपॉयंटमेंट लेटर नासतना नारायण नायका थंय बसयला सुपरवायझर म्हणून. एडवोकेट फीस आतां हे मिटिंगेक एडवोकेट जेलर म्हणून सी डिसोजा पळय एडवोकेटाची फी आसा. आनी हे ऑडिटर सांगता का? ऑडिटर सांगता तुमी एडवोकेट फीस कांयच अप्रुवल नासतना दिता म्हणून. एडवोकेटाक इलिगली थंय जसो सेक्रेटरी इलिगल आसा, जसो हो नारायण जी नायक इलिगल आसा, तसो सेक्रेटरी इलिगल आसा. हो जो आमचो एडवोकेट इलिगल बसला तो एडवोकेट प्रत्येक म्हयन्याक 4 लाखाची बिलां घालता. आतां हे म्हयन्याक ते गेले आसा हे मिटिंगेक 4,72,000. गेले ते मिटिंगेक जी मिटींग जावना 4,52,000 अशी मेळून फाटले 1 वर्साक हे एडवोकेटान जवळ जवळ 1.5 कोटीची बिलां घातलेली आसा. हे एडवोकेटा कडल्यान हेणी कसलो कॉन्ट्रॅक्ट सायन केल्लो ना. हे एडवोकेटान कसलें कोटेशन दिल्लें ना. आनी हो जसो सेक्रेटरी थंय बसला, ग्रामसेवक बसला इलिगल सेक्रेटरी म्हणून, तसो हो जेलर सी डिसोजा म्हणटा तो थंय इलिगली बसलेलो आसा आनी हे घालता बिलां घालता. आनी तिसरो एकूच पॉयंट लास्ट म्हणल्यार हो पळय बायो डायजेस्टर म्हणून तेणे MRF प्लांटान घातला. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट सांगताच, ऑडिटर सांगताच, ऑडिट रिपोर्ट आमी लायल्लो आसा, आयज डायरेक्टरा दिला. ऑडिट 3 वर्सांचो रिपोर्ट केल्लो आसा पळय. कोण हो आतां? प्रिंसिपल अकावंट जनरल. तो सांगता तुमचो जो पळय वॉट बायो डायजेस्टर आसा तो कोण तरी एक इनोवेटिवा वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणटा ताका दिल्लो आसा. टेंडर पयलीं जाला आनी एप्रुवलाक मागीर येयला. कोण सांगता? हो सांगता. टेंडर पयलीं जाला आनी 3 म्हयन्यांनी अप्रुवल डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन येयला. आनी हे डायरेक्टराक खबर आहा हो रिपोर्ट जाल्लो 22/5/2024. पळय 22/5 इनवर्ट जाल्लो. तेणी घातला 14/5/2024 प्रिंसिपल अकावंट जनरल. आनी तेणी सांगला प्लीज अरेंज टू फर्निश द पॅरा वायज कमेंट्स विदीन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट इन्स्पेक्शन. आतां हे गोश्टीक जाले 7 म्हयने. आमी आतां फेब्रुवारीन आसा. 7 म्हयने हो रिपोर्ट तेणी पंचायत मिटिंगेक घालपाचो आशिल्लो, ग्रामसभेक घालपाचो आशिल्लो आनी तो रिपोर्ट
विदीन 1 मंथ कॉम्प्लाय करपाक जाय आशिल्लो. हो पळय ऑरविल क्लिंटन वालीस जो पळय बसला थंय ग्रामसेवक तो सगळ्यांक हेजेर मार ग्रांटेड घेता. आनी हो रिपोर्ट डायरेक्टराक येयल्लो आसा. केन्ना येयला? मेयान येयला. आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत जावं सगळे ऑथॉरिटीज जे पळय कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी कोण एक्शन घेना. सो आमी वचपाचें कोणा कडेन? आमी सगळ्याक आज हे कंप्लेंट जी पळय दिल्ली आसा ती सगळ्याक दिल्ली आसा. हे फक्त एकच सांगता लास्ट हेजे प्रमाणे ऑडिट रिपोर्टा प्रमाणे जवळ जवळ 1,68 लाखांचो तेणी बायोडायजेस्टर घातला. अप्रुवल ना. तो बायोडायजेस्टर गॅस तयार करपा जाय ते बायोडायजेस्टरान आनी ती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जावपा जाय. हो पळय इनोवेटर वेस्ट मॅनेजमेंट आहा ताका कंप्लिशन सर्टिफिकेट ना. एज पर द एग्रीमेंट ऑफ गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट तेणें तेजें कंप्लिशन सर्टिफिकेट घेवपाक जाय आनी ताका 5 वर्सां तेणें मेनटेन करपाक जाय. पूण हे पंचायतीन ताका प्रत्येक म्हयन्याक विदावट कंप्लिशन 2,06,000 दिता अशें ऑडिटर सांगता. आनी फाटले 25 म्हयन्याक ताका जवळ जवळ 55 लाख दिल्ले आसा. तुझे पंचायत मिनिस्टर इनवॉल्व आसा म्हणटा तूं? हितून पंचायत मिनिस्टराक आमी सगळे लेटर दिल्ले आसा. आतां पंचायत मिनिस्टर आसा काय ना? आतां पंचायत मिनिस्टर एक तर जाणा किंवा नकळो. ही इज अवेर ऑफ इट ऑर इज अनअवेर ऑफ इट. ओके. आयदर ही हॅज गॉट फूल होल्ड ऑफ इट जाल्यार ताका होल्ड ना तेजो. म्हणजे तो जाणून बुजून पिशी पांगरता किंवा ताका कांय खबर ना. सो कांय जर खबर ना जाल्यार तेणें रिजायन जावपाक जाय. खबर आसा जाल्यार एक्शन घेवपाक जाय. बरें तूं हो डेरीक वालीस आहा, हो गिरीश पिल्ले आसा, हो ऑरविल क्लिंटन वालीस आहा, तूं हेंकांय व्हरपाक जाय आशिल्लें मरे पयर गंगा न्हाणोवपाक. हे करप्शन करता मरे हांगा. गंगा न्हांवून पवित्र गंगा आमची गंगा माता पवित्र ती पापां धुयताच. पूण हांव मोविना सांगपाक सोदतां तूं खूब जाणां घेवन गेलो हांकां कित्याक व्हरोना पापां धुवपाक. पूण पापां धुयतलो जाल्यार आमची पवित्र गंगा पापां धुयतात. पूण इंटेन्शनली पापां केली ती धुयना ती. अनइंटेन्शनली तुका जें खबर आसतना पाप जाल्ल्या तें धुयतलीच ती. तें धुयताच. पवित्र गंगा तिका वरच तसो दिल्ला जे पळय कितें आमची पापां आसा ती धुवपाची. आनी म्हणून कोट्यांनी लोक वचोन आज ते पापां धुयल्या. तूं जर पापां धुयतलो तुजें मन भितरलें क्लीन कर. भायल्यान गरो दिसलो म्हणून जायना. भितरय गरो जा आनी हेंकां सगळ्यांक निवळ कर बेगिनाचे बेगीन. ना जाल्यार फुडें जें पळय कितें आसा आमी घातलां. सगळ्याक प्रायम मिनिस्टराकय बरयल्लें आसा, आमी होम मिनिस्टराकय बरयल्लें आसा, कितें आमी CMाकय बरयल्लें आसा, आमी गव्हर्नराकय बरयल्लें आसा, आमी सगळ्यांक बरयल्लें आसा. आनी ना जाल्यार मागीर आमी हे डायरेक्टराकच न्हू हे डेरीक वालीस आनी ऑरविल क्लिंटन डायरेक्टराकय आमी कोर्टान वचपाची तयारी हांगा बरयल्ली आसा. आमी रिलेवंट कोर्टान वयतले आनी हेजेर दाद मागतले. कित्याक फाटले 2 वर्सां जाले हो करप्शन करता आनी कांय एक्शन जायना. कोणूच एक्शन घेयना. आमी सांकवाळकार आयज मागोवंक गेल्या जो सांकवाळकाराचेर अन्याय जाता. इस्कॉलाची भुरगीं थंय कॉलेजीची भुरगीं कचरो साफ करतात आनी पयशे हे घेतात. नाका जाल्ली बिलां घालता काय पयशे घेतात. सो तेन्ना हांव मागता डायरेक्टराक आतां मेळपाक वयतले. आमी इनवायट केल्लें आसा. डायरेक्टर आमकां मेळटा ना मेळटा खबर ना. पूण तुमचे थ्रू तुमच्या माध्यमांतल्यान तिणें हेजेर बेगिनाचे बेगीन एक्शन घेवची आनी फाल्यांची मिटींग जी पळय जी इलिगल आसा ती मिटींग बंद करची.